प्रेदेच्या भाव भयणींनो, आयज इमिसाची भेट भेटूंक आनी तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी करूंक आमचे मतें हाजीर आसा याज्ञीक वालेरियन फेर्रांव, कापुचीन पाद्री रावरा तांच्या आकारण्याची घर आसा त्या घराचो वडील. ताका आमी येवकार दितना बलिदानान वांटो घेतलो याज्ञीक फादर विल्यम आमचो पातकूर, तांकांय आमचो येवकार. आजच्या नोयनाचे मिसाचे भेटेची इंतेसांवां. पयलें इंतेसांव देवाक दिनवासूंक भेटयता क्लिमॅक्स आनी सालिमा पेरेरा. दुसरें इंतेसांव आपल्या 21व्या वाडदिसाच्या निमतान देवाक दिनवासता दाशियाल रिबेलो. तिसरें इंतेसांव देवाक दिनवासूंक भेटयता जुआनिता कोलासो आनी तांचो कुटुंब. तशेंच मागूंक लायता आदोपलो वाडदीस मनयतात जुसे फेर्नांडीस, निफा डिसा, वालिंका फेर्नांडीस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवीं. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावार्थ्यानो, रुजाई सायबिणीच्या 7व्या नोवेनाचो विसय असो गुंतून हाडला. रुजाई सायबीन कुटुंबान जागृत रावून देव मोगान जियोवंक बोरवासो दिता. आमचे आपोवणें एका कुटुंबान आमी समजूंक गरज. एक बापूय, एक आवय, एक तरणाटें, एक भुरगें कशें म्हजें जिवीत हांव एका कुटुंबान कशें जियेता तें भोव गरजेचें. आमी आमचें काम घोराब्यान तशेंच समाजान विस्वाशीपणी करूंक जाय आनी कश्ट करून आमचें पोट भरूंक वावरूंक जाय. आमी जागृत रावून कुटुंबान देवाचो मोग अणभवूंक गरज. जेजूक आमचो सोडवोंडार म्हूण गोवाय दिवंक आमकां काळजी बापा लागीं मागुया. रुजाई सायबिणीच्या बोरवाशान कुटुंबान जागृत रावून आमचें जिवीत देवाच्या मोगान जियोवंक कृपा ह्या मिसा समोरमणेन मागुया. मोगाच्या भावा भयणींनो, आमच्या चालत्या जिवितांत जायते फावटी जागृताय आमची पावलां मारूंक आमी चुकल्या. खेरीत भाशेन आमची जबाबदारी आमी वळखून ती पाळूंक आमी चुकल्या. ह्या पवित्र मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमी चुकल्या म्हूण आमी वळखून घेवया आनी खेरीत भाशेन देवाची काकलूत आनी मोग आमकां ह्या पवित्र मिसांत मागुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sonia
मोहिमा देवाक उंसर्गी आणि शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिनवासताव तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटाव सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेलये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलो सुपवित एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागिवो नित्यांक वार मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. मलकियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. जळत्या आगत्या पोरी एक दीस लागीं पावता आनी सगळीं गोरविश्ट मनशां आनी कोटें करता तीं सुकलोल्या तोंडा सारकीं जातलीं. ताचे मूठ आनी ताल दवरिनासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भोक्ती करतल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या परजळटलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मनशांची नीत करूंक सर्वेस्पोर पोळे आयला. सगळीं म्हणुया, मनशांची नीत करूंक सर्वेस्पोर पोळे आयला. किनोऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळीं वाजोत्रां घेवन सर्वेस्पोराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिगाम वाजोवन सर्वेस्पोरा रायाची तोणतोणीत वाखाणणी कर. जबाब मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पोळे आयलो. दोर्या तर उपोट बोल्ला, दोर्याची गाज आयकून दी. प्रितूम वस्ता जिवांनी ताचोय आवाज आयकून दी. नदीच्यो ताळयो पेटोवन पर्वत आड्डू संतोसान. जबाब मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पोळे आयलो. सर्वेस्पोर पोळे आयलो आखे प्रितुमेची तो मुनसुबी करूंक आयला. मनशांची नीत करतलो आनी सोमेस्त पोरजांची न्याय नितीन जातली जोडटी. जबाब मनशांची न्याय नीत करूंक सर्वेस्पोर पोळे आयलो.
बागेंत पावलून तेसोलिनीकारांक बरयल्ले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावां भयणांनो, आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जाणात. तुमचे मदें आमी आसले तेन्ना आमी बेकार रावले ना. न्हय म्हूण कोणाच कडचें फुक्या जेवंक ना. पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक खोस करून आनी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां सत्य नासली न्हय, पूण तुमीच आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें चिंतलें. देखून आमी तुमचे मदें आसले तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो: कोणाक वावर करची कशी ना तर ताणें जेवचें न्हय. तुमचे मदें थोडीं जाणां बेकार भोंवतात आनी सगल्यांत घुसळटात म्हूण आमी आयकलां. तसल्यांक आपल्या हातांनी गपचूप वावर करून पोट भरात म्हूण सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हुकूम घालता आनी तांचे लागीं प्रार्थना मागता. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा देव मंदिराची गजाल करून ते कांय बऱ्या फातरांनी आनी भोक्तीदानांनी नेटयलोलें अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें: तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले ते सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें: गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडूंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातली? ताणें म्हळें: तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावला अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडाची खबर आयकशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें: राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजांचें राज उप्रासतलें. हांगा थंय व्हडली भुंयकाम जातली, वोशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले, तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बोणकोणीन घालून राजा आनी राजपालांच्या फुड्यांत ओडून व्हरून दुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयोग जातलो. म्हणटच कसलो परतीपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घोट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक
तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मीत पासत तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना. तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय रुजाई सायबीण कुटुंबान जागृत रावून देवाच्या मोगान जिवंक आमकां बोरवासो दिता. ह्या विशयाचेर हांव नियाळ करता आसतना स्तोत्रांचें पुस्तक म्हज्या मनांत आयलें. स्तोत्र 120 आनी 7 पयली वळ अशें म्हणटा: जरी तर सर्वेस्पर तुजें घर बांदिना, बांदप्यांचो वावर फुकट वेता, निर्फळ जाता सगळें काम. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जरी तर आमचें घर, आमचें कुटुंब सर्वेस्पराच्या उतराचेर आमी बांदून हाडूंक ना जाल्यार निर्फळ ओ फुकट वेता आमचें काम. आनी जें घर सर्वेस्पराचे बुनयादीर, देवाच्या उतराचे बुनयादीर आमी बांदता, जो कुटुंब देवाच्या उतराचेर आमी बांदता, तो एका फातरार, एका खोडपार बांदलोल्या घरा सारकें. जेन्ना वादळ वारें मारता, पावस येता, तें मोडना पूण घोट रावता. कित्याक आमचो कुटुंब, आमचें घर देवाच्या उतरार बांदलोलें आसा. आनी देवाचें उतर आमचें बळ आनी शक्ती आमच्या जिवितान पावलां मारूंक. आमी सगळीं हे नावेलीचे पवित्र सोबेचीं कुटुंबां. जायतीं कुटुंबां आसात जळी मळी पातळ्ळ्यान. मोगाच्या बाबा भयणीनो, असलेंच एक कुटुंब आसलें. 2007 ह्या वर्सा रोजरी हायर सेकंड्रींत हांव शिंकतालो आनी थंय म्हजो एक सांगाती आसलो. आनी एक दीस तो म्हणूंक लागलो आपणागेर यो, कित्याक त्या दिसा ताच्या शामाय शापायची 60th वेडिंग एनिवर्सरी आसली. मोगाच्या बाबा भयणीनो, त्या दिसा हांव तांगेर भेट करूंक गेलो आनी हांव भितर सरतनाच ती खुशाल जाली. हांवें ताका विश केलें आनी तेन्ना हांवें ह्या शामायन शापायक विचारलें, तुमी 60 वर्सां काजारी जिवीत जियेलीं, तुमच्या जिवितान कसलें एक मोलादीक वस्त ओ कसलें मोलादीक वेळ जावन आसा तुमचो. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, ही शामाय उठली आनी धांवून चलून भितर गेली आनी एक शो पीस ती घेवन आयली. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, हो शो पीस एका ल्हान घराचो आसलो. पूण ह्या घरांत आसलोलीं आवय बापूय आनी 2 भुरगीं, पूण ती सगळीं मोडलोलीं आसलीं. आनी हांवें तिका विचारलें, कित्याक तुवें हें सांबाळून दवरलां? तें मोडलां, हात मोडला, पावो मोडला, थंय भुरगीं आसलीं तांचो चुरो जाला. आनी तेन्ना ती म्हणूंक लागली, फादर, ब्रादर, ही जावन आसा परिस्थिती म्हज्या घराची. मोगाच्या भावा भयणीनो, लग्न जाल्या उपरांत देवान तांकां भुरग्यांचें देणें फावो केल्लें, पूण गिरेस्तकायेक लागून भुरग्यांचो बरो परामोस करूंक ती विसरलीं. आनी ताका लागून ती म्हणटा, हो जावन आसा म्हजो घोराबो, म्हज्या भुरग्यांचो चुरो जाला,
देवाच्या मोगान हांवें तांकां वाडोवंक ना, पूण गिरेस्तकाये वाटेन आज म्हजे लागीं बाटा बेसां आसात, बोंगले आसात, फ्लॅटां आसात, पूण म्हजीं भुरगीं म्हज्या सांगाता ना. फकत म्हजो नातू म्हज्या सांगाता रावता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज रुजाई सायबीण आमकां उलो मारता. आमचो घोराबो, आमचे कुटुंब आनी भोव करून हे आमचे नावेलीचे पवित्र सोबेन कितलीं कुटुंबां आसात. जायतो लोक हे आमचे पवित्र सोबेक, आमची कुटुंबां आमी देवाच्या मोगांत वाडोवंक जाय. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कशे भाशेन आमी आमचें कुटुंब देवाच्या मोगान वाडयतलीं. पयले सुवातेर आमी आमच्या कुटुंबान हाजीर आसूंक जाय. आ प्रेझन्स इज मोर इम्पॉर्टंट. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हांव ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना 4 वस्तू तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर आमी जेन्ना आमच्या कुटुंबांत आसता तेन्ना आमी एकामेकाची सेवा करूंक पावता. जेन्ना जावं आवय, जावं बापूय, जावं भुरगीं दुयेंत पडटात, तांकां सांगात दिता, तांकां वेळ दिता, आनी हे भाशेन आमी तांच्या सांगाता रावता. दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबान सांगातान मागणें करता, इंग्लीश भाशेन अशी म्हणलोलें आसा, प्रेयर शूड बी द की ऑफ द डे and the lock of the night. सकाळीं उठ्ठा तेन्ना मागण्यान आमी दीस सुरू करूंक जाय. राती न्हिदूंक वेच्या आदीं मागण्यान आमी आमचो दीस सोंपोवंक जाय. मोगाच्या भावा भयणीनो, भोव करून रुजाई सायबिणीची पुरबेक आमी तयारी करता आसतना सायबीण माय आमच्या हातांनी रोजाराचें कोत घालता, तेरसाचें मागणें. आनी भोव करून आज आमी पळयतलीं, आमी जायतीं जाणां बिजी. जेन्ना मागणें करूंक आमकां वेळ आसता, आमी बिजी जावं आमच्या मोबायलांचेर, जावं आमच्या टिव्हींचेर. मोगाच्या बाबा भयणीनो, बिजी उतर जरी तर आमी स्पश्ट केलें जाल्यार ताका 4 अक्षरां आसात, BUS आनी Y. बिजी अंडर सेटन्स योग. देंवचाराचें झू आमचेर घेवन आमी बिजी आसात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजू आमकां म्हणटा, म्हजेशीं येयात, म्हजें झू तुमचेर घेयात, तुमकां शांती आनी समाधान मेळटलें. पूण मोगाच्या बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी देंवचाराचें झू आमचेर घेवन, जावं दुसऱ्यांचें वायट उलोवन, जावं दुसऱ्यांच्यो खबरो करून, दुसऱ्यांक सकयल घालून आमचो वेळ आमी सारता. पूण आयज रुजाई सायबीण माय आमकां सांगता, खेरीत भाशेन जेजूचें झू आमचेर घेवया. आनी जेजूच आमच्या कोश्टांक, आमच्या त्रासांक, आमच्या आडखोळींक तो समाधान दितलो, शांती आमकां दितलो. आमचें झू व्हरूंक तो आमकां आदार दितलो. तिसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांत एके भाशेन आमी मोलादीक वेळ सारता. म्हाका उगडास येता जेन्ना हांव इटली देशांत आसलो, वेनीस ह्या गांवांत वचूंक म्हाका संदी मेळ्ळोली. वेनीस हो एक ट्युरिस्ट जागो आनी जायतो लोक आपली हॉलिडे करूंक ह्या गांवांत येता. हें उदकार बांदलोलें शार अशें म्हणटात. जरी तर तुका कितें बाजार करूंक जाय, व्हड्याचेर वचून तुवें तो घेवंक जाय, जावं खंयसरूय भोंवतलोय जाल्यार व्हड्यान बसून तुवें वचूंक जाय. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, थंय आमी जायत्या जाणांनी पळयलां आसतलें, एकदां एक जाणटें जोडें आपली हॉलिडे करूंक थंय आयलोलें. आनी भोंवता भोंवता आसतना त्या व्हड्यान वताक लागून तीं झेमेलीं. एके भाशेन टायर्ड ती जालीं आनी तीं त्या व्हड्यानूच न्हिदून उरलीं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कितें सांगूंक सोदता हांव, जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी ल्हान वाडटा, आमी काम करता, आमी दुडू एकठांयता, आमी आसतना आमी तें मोडूंक शिकुया. आनी न्हय फकत जाणटे पिराये दवरूंक. खेरीत भाशेन दर एका दिसा आमी आमच्या फामिली सांगाता वेळ सारून जाता तेन्ना बरें करूंक. न्हय फकत भायल्या देशांनी वचून, आमच्या गोंयांतूच
एक फामील सांगातान आमी पावलां मारलीं जाल्यार फळादीक वेळ आमी सारूंक पावता आनी अशें आमी करता तेन्ना एकामेकाक आमी वळखूंक पावता एके भाशेन एकामेकाच्यो गरजो आमकां पळोवंक मेळटात आनी जागृत आमचो कुटूंब आमी दवरता दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणीनो जेन्ना आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर मारता आमचें कुटूंब जावन आसा ही मुळावी शाळा जरी तर हांवें म्हज्या कुटुंबान देवाची भक्ती करूंक देवाचें देवस्तांव करूंक देवाच्या मोगान वाडोवंक हांव शिकोना जाल्यार संवसार आमकां शिकोवचो ना संवसार आमकां शिकयतलो देवाचो मोग कशें नाकारप संवसारा फाटल्यान धांवून वचूंक संवसार आमकां शिकयतलो आनी ताका लागून देवाची भक्ती देवाचो मोग आमच्या कुटुंबांत थावन उत्पन्न जावंक जाय आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां पयलें वाचप अशें म्हणटा सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक प्रमाणीकपणाचो सुर्या उदेतलो मोगाच्या बाबा भयणीनो देवाची भक्ती आमी आयकलां आसतलें पाप साहेब जॉन पॉल दुसरो जेन्ना तो पाप साहेब जालो तेन्ना ताणें आपलें सगळें जिवीत आंकवार मारयेक भेटयलें आनी अशें म्हटलें तो तूंच हांव सगळोच तुजो आनी एका दाखल्यान तो सायबिणीचेर अशें म्हणटा सायबीण माय सगळ्या वेळार सगळ्या सुवातांचेर देवाक वाखाणीत गेली जावं बऱ्या खिणांनी जावं वायट खिणांनी सायबीण मायक सगळें समजलें ना पूण तरी देवाक वाखाणीत गेली देवाची भक्ती करीत गेली कित्याक तिणें देवाचेर विस्वास ठेवलो मोगाच्या बाबा भयणीनो स्तोत्रांचें पुस्तकूय आमकां सांगता सर्वेस्वराच्या पवित्र मंदिरान ताची भक्ती करात मोगाच्या बाबा भयणीनो मंदिर म्हळ्यार न्हय फकत हें फातरांनी बांदलोलें मंदिर बागेवन पावलो आमकां उगडास करता तुमी जावन आसात पवित्र आत्म्याची मंदिरां मोगाच्या बाबा भयणीनो देवाचो मोग आमच्या काळजांनी ओतलेलो आसा आनी जे भाशेन सायबिणीन सगळ्या वेळार सगळ्या सुवातांचेर देवाची भक्ती केली देवाक वाखाणीत ती गेली आमी ल्हान ल्हान घडयेन ल्हान ल्हान ओकेजनान आमी सदांच देवाची भक्ती करूंक देवाक वाखाणूंक आमी शिकूंक जाय दुसरे सुवातेर आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता शेवटाचो दीस आनी शेवटाचो दीस येता तेन्ना जायतें घडटलें जावं अंतराळार जावं आमच्या समाजान जायतें बरें वायट घडटलें पूण मोगाच्या बाबा भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानाची निमाणी वोड अशें म्हणटा तुमचे थिराये उदेशी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात मोगाच्या बाबा भयणीनो जेन्ना आमच्या जिवितान जावं कोश जावं त्रास येतले जावं आडकोळींक जावं प्रश्नांक आमी सांपडटलीं जरी तर आमी आमच्या देवाचेर आमचो बावाट दवरला जाल्यार आमी विस्वास दवरूंक गरज देव आमच्या आदाराक येतलो मोगाच्या बाबा भयणीनो बागेवन पावलुनूय तशेंच म्हटलोलें धांवची आसा ती वाट हांवें धांवून काडली पूण भावार्थ हांवें सांबाळलो हे सगळें जेन्ना आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान वायट बरें उपरासता तेन्ना आमी आमचो भावार्थ सांबाळूंक गरज आनी हेंच कितें रुजाय सायबिणीन आपल्या कुटुंबान केलें एके भाशेन कोणती हुस्को काडून ती जेजूक सोदूंक गेली कित्याक देवाचेर तिका विस्वास आसलो मोगाच्या बाबा भयणीनो जायते फावटी आमच्या घराब्यांनी आमच्या कुटुंबांनी अशेंच जालां आसतलें जेन्ना आमचीं भुरगीं शेणटात आमी चिंताव शेजाऱ्या सोयऱ्या सांगाता ती आसतलीं पूण मोगाच्या बाबा भयणीनो ती शेजाऱ्या सोयऱ्या सांगाता नान ती पयस आसान तर ह्या वेळार रुजाय सायबीण दर एकल्या फामिलीच्या वांगड्यांक उगडास करता आमच्या भुरग्यांचो
आमकां हुस्को आसूंक गरज. तर आज हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना देवाची ही कृपा आमकां मागुया. आमच्या कुटुंबान आमी जागृत रावून ही देवाची भोक्ती, देवाची वाखाणणी सगळ्या वेळार सगळ्या सुवातांचेर करूंक कृपा ह्या पवित्र मिसान आमकां मागुया. सगळीं आमी उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोतमंता देवाक, सर पदवेदार बापा, सर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनारा आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो. आंकवार मारयेत हांव सोलमलो. पोस पिला खाल ताणें कोस सोंसले. ताका खुर्सार सोडलो. तो मेलो, ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो. सर्गात सोडलो. सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिवेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, खेरीत भाशेन आमची मागणी आमी बापाक उबारता आसतना दर एका फामिलीच्या वांगड्याक जागृतायेन आमची पावलां मारूंक देवाची कृपा मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी तशेंच दर एक पवित्र सभेच्या वडिलान आपलें आपोवणें समजून अणभवलोलो देवाचो मोग आनी मोयपास समाजांत कश्टतल्या कुटुंबाचें जिवीत नवसरूंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक दिल्ली सत्या कुटुंबीक बरेपणा पासत वेव्हारांत घालूंक आनी गरीब दुबळ्या कुटुंबांक दुडवांचो आदार करून तांची परिस्थिती सुदारूंक फावो ते निर्णय घेवंक जेजूची दयाळाय तांकां मागुया. आमच्या कुटुंबीक जबाबदाऱ्यांक जागृत रावून आमच्या जाणट्या आनी पिडेस्तांची काळजी घेवंक आनी भुरग्यां तरणाट्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक आमचे पासत मागुया. आयज मिसाची मांडावळ करतल्या SSVP मांडोपा, सिरवोडे, रातवाडो, दोंगोरी, सिकेटी, पिलार सिस्टर्स आनी बेल्ले ह्या वाड्याच्या लोकांक तशेंच ह्या आयच्या नवेनाक भार घेवन वावुरतल्या वॉलंटियर्स आनी मागण्या जोम्याचे फामिलीचेर रुजाय सायबिणीच्या आदारान बरेपण फावो जावंक भरवशान देवा लागीं मागुया. भोव सर्गीच्या मोगाळ बापा, ह्या वेळार आमी तुजे मुखार उबारल्यान ती मागणी स्विकार कर आनी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक मानान रेस्पेदान लेखून एकामेका सोवे मोगान वागोवंक तूं आमकां कृपेन भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन.
Rupe Mangala Madina Alcoso Sardu Sonsaeva Amachi Kalsa Tukasai Goshin Mopunita Tuka Amachi Kalsa Ubarta Tuja Moga Auneta Amchi Kalsa Ubarta Tuja Moga Auneta Amchi Kalsa Ubarta Tuja Moga Auneta Amchi Kalsa Ubarta Tuja Moga Auneta म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिनी आमच्या पवित्र आदारात सर्वेस्वर मानून घेवं सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिताव आनी तुज्या हातांतली परतून घेताव ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागताव तुज्या पुता जेसूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करताव आनी तिच्या दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखणटाव शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मितां सर्व काळी मनशाताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखणटा स्वर्गार तांचे वाखणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Dolmaraco sobrespodu Svergari संसार मोल्या तुझ्या वैभवा उत्सुर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सुर्गी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोसमरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. तुझ्या कुर्सार पोर जीवन पोरा भोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sabesprak kebrutumeche visalle chupovis subitsu graskor ani Leo amcha bagion bapa Kadyal Filip Neri ani Simeão amcha goli bapa asokल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दरेका बाबा भयणाची आनी उदीक करून आयच्या दिसा जांकां कातीचें दुयेंस जालां, जांचे गावे पेकोंक ना, वेरिकोस वेन्स आसात, स्कीन इन्फेक्शन आसा, इचिंग, रॅश, आल्सर, हापस आसात, तांकां पेकोवणी मागता. जे आजून नोकरी सोदतात, जे आपणाक एक लायफ पार्टनर सोदतात, जे कोर्टांत वावुरतात, तांच्याय वावर धंद्याचेर आशिर्वाद आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन सुसे, भाग्यवन धर्मदूता, भाग्यवन सुसेवाज, भाग्यवन फ्रांसीस शावियर, भाग्यवन सांतातोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाच्या मोगान आमी वाडटलीं जाल्यार देवाच्या वावरांत आमी मिसळ जावंक जाय. जावं आमच्या कुटुंबांत भुरगीं बाळां आसतना वेदी सेवकां कशीं दुतोनींत वांटो घेवन ह्या आमच्या देवाच्या मोगांत आमी वाडटा. तर जायते पावटी आमच्या भुरग्यांक वेदी सेवक जावंक दोतोनींक धाडूंक आमी निबां दिल्यात.
तर खिरीत भाशेन आमचे कुटुंब जागृत जातले जाल्यार देवाची कृपा ह्या आमच्या बापा ह्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवळकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी होस्तो जेजू आमकां देवाच्या मोगान वाडोवंक सोयोग फावो करता. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. एकठांय केल्या आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी व्हडपेपण एकठांय केल्या आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी व्हडपेपण Soy primo vostra, Toi Devace asa, Soy primo, Toi Devace asa. Soy primo vostra.
तुई देवाची आसा सोई प्रीती मो तुई देवाची आसा जिया देवाची लीला वाचो भोग आमच्या काळजा दोन गोऱ्या मोरान करची प्रीती एकामेकाची जिया देवाची लीला ताचो भोग आमच्या काळजा दोन गोऱ्या मोरान करची प्रीती एकामेकाची सोई प्रीती मोग वस्ता तुई देवाची रासा सोई प्रीती मोग तुई देवाची आसा सोई प्रीती मोग वस्ता तुई देवाची आसा सोई प्रीती मोग तुई देवाची आसा तुझ्या काळजान जेजू आयला जेजू कारगंदी जीव देव तुझ्या भितर आसा जीवन जेजू तो तुझ्या जिवितान जायती बरेपणां हाडटलो सायबीण मायन ताका कुसव्यान संभोवलो आयज तोच जेजू तुझ्या काळजान येवंड्याच्या रुपान आयला आर्गां वाखाणणी दी ह्या जेजूचेर विस्वास दवर हॅव डीप फेथ इन जीजस इट इज ओनली जीजस हू कॅन सेव युअर लायफ सेव युअर फॅमिली उबी रावया प्रार्थुया कोणवाल्या बापा बाकिवंत आंकवार मारयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरेच जाल्या आनी विस्वासान आतां तुका उलो मारता तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया बावब्रिनो देवाक आमी कशें म्हण फारीक करतले देवान केल्ली आमचे सवें कितलीं ओचुऱ्यां विस्मितां कशी म्हण आमी नियाळटल्या ह्या दिसांनी देव आमचे सवें बरेपणां करीत आसा सायबीण मांयचे मजतीन आनी उरलेल्या 3 दिसांनी करतलो देखून देवाक आर्गां वाखाणणी दीत रावात सगळे तुज्या जिविताचे परिस्थितींत
देवा कारगदी आणि तुझ्या जिवितान तुझ्या फॅमिलीच्या जिवितान आमचे पवित्र सभेच्या जिवितान जाय ती बरेपणां देव दितलो. तर बाबा भयणीनो हे उरलेले 3 दीस आमी व्हडा नेटान आनी प्रमाणान सारुया. काजाराच्यो कोडवण्यो फ्रेझर आयवो डायस, आंकवारपूत फ्रांसिस्को डायस आनी तेरेझिनिया एस्पेरान्स आसुमता रॉड्रिगीस रावता नागमोडे नावेली. लग्न जाता एडन झीता ग्रेसियस, आंकवार्दो बार्तोलोमियो जासिंटो ग्रेसियस आनी सेली रॉड्रिगीस रावता बेनावली. काजाराच्यो चिटी इग्नेशियस रेमोस कार्दोजो, आंकवारपूत आंतोनियो कार्दोजो आनी पिएदाद गॉयस रावता जायनो वेली. लग्न जाता फ्लोरिडा रॉड्रिगीस, आंकवार्दो आंद्रे पास्कुआल लुसियो रॉड्रिगीस आनी सुकुरिना संताना फातिमा फेर्नांडीस रावता बुतिकास नावेलीन. शेल्डन ग्रेशियस, आंकवारपूत गोन्सालो ग्रेशियस, अनासिया सुकुरिना ग्रेशियस रावता सिरोडा. लग्न जाता तांतुम जुआन फेर्नांडीस, आंकवार्दो आंतोनियो पिएदाद फ्रांसिस्को फेर्नांडीस आनी लुसियाना पिएदाद फेर्नांडीस रावता कोल्मो रोड नावेली. टीनन मिक्लन अल्फोन्सो, आंकवारपूत ऑर्लांडो जेरी अल्फोन्सो आनी जोबिएना अल्फोन्सो रावता ओरेल असोलना. लग्न जाता रेबेका मेरी चाको, आंकवार्दो मेजर रंजीत चाको आनी लीना चाको रावता सेकुंद्राबाद हैदराबाद. हे लग्न जातले बसत केरीत भशेन आमची मागणी देवाक उबारया आनी ती आपल्या लग्नेक जिवितांत सदांच कुशाल आसूं म्हण मागया. अंदूच्या वर्सा सद्याक 74 जाणां लग्न जाल्यांत आमचे फिरगोचेंत आनी आनी जावचें आसात. तर तांचे बसत आमी मागत रावया. कालच्या दिसा इगोजेची सफाई केल्या नागमडे आनी मानिलेरस ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणांनी आनी आयज नव्यानांच्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्यांक आनी आमच्या गायन मंडळाक आमची शाबासकी. तशेंच रोजरी ग्रावंडार आनी इगोजेच्या आंगणान कदेली घालूंक आनी दुसरो आदार दिवंक आयिल्ल्यांक आमी दिनवासता. येता त्या सोनवारा दीस सकाळीं 8:45 इगोजेची सफाई करूंक मोडी आनी फ्रा दिले. जी भाव भयणां येतात आनी हो वावर करतात इगोजेचो तांचे पासत देवाक आर्गां दिता. इगोजेन धर्मदान जालां गेल्ल्या आयताराक 1,21,420 रुपया 1,21,420 रुपीज. तुमच्या उदाहरणा पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमचे मदें केरीत भशेन फादर वलेरियन कापुचीन पाद्री तो ताणें देवाच्या उतराची मोडणी केल्या ताका आमी काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. भुरग्यांच्या आकारलेच्या घरान हावज ऑफ फॉर्मेशन तातूंत तो वावर करता. आयज सांजे 3 वाजता इगोर्जेन हिंदी भाशेन मीस आसतलें. आयज सगळो पयलो कम्युनियन घेतल्या भुरग्यांच्या आवय बापायंक एक गरजेची जमात सकाळीं 9:45 वाजता इस्कॉलाच्या हॉलान. कुमसाराचो वेळ आमी थंय बोर्डार दवरला आनी तुमी जाणात एक बरें कुमसार करात म्हण म्हाजी केलती भाशेन खालती वाडणी. खंय तरी तुमी कुमसार जायात हांगाय ही संदी मेळटा. म्हणटच बाबा भयणीनो तुमी बरें कुमसार करचें आनी देवाची काकूट पेकोवणी मागून घेवची. कित्याक जायते फावटी जेन्ना बरी बरें कुमसार आमी करता तेन्ना देवाची पेकोवणी आमकां फावो जाता. किरीत भशेन फर्स्ट एड कावंटर बँड स्टँडा लागीं आसा. भायर सरतना लूट करची न्हय पूण तुमी जाणात ते भशेन त्या वस्त्यान सवस्कायेन सवकास भायर सरचें. तुमचे मोलाच्यो वस्तू तुमी बरे तरेन सांबाळच्यो. कोण कोण तुमचे कडेन पयशे मागतात तांकां तुमी एके भशेन लागीं दवरचें न्हय. जेन्ना लोक 1,500 2,000 मागता आपल्या गरज आनी खंय वसोंक जाय म्हणटा. कित्याक जायतो लोक हे दिसांनी फोटोईंक भोंवता म्हूण आमकां सांगून लायलां. आयज कॅन्टीन केलां रोजरी हायस्कुलान. तशेंच SSVP संस्थेचे वांगडी कांय जायत्यो वस्तू विक्रेक दवरलेली आसात त्यो तुमी घेवच्यो आनी ह्या गरीब धान भुरग्यांक लोकांक आदार ती करतात तांकां आदार दिवचो. तशेंच यूथ आनी जांबल सेल केला स्टॉल आसा. देव संदेशकारांनी वाती विकूंक घेतल्यात. तशेंच कांय आमच्या फिरगोसकारांनी आपल्या हातांनी केल्ल्यो वाती केल्यात. तशेंच शायन ऑन
ही एक संस्था बँगलोरच्या गांवांत कांय एड्स जाल्ल्या भुरग्यांक आदार करता. तर ती वाती विकूंक आयल्यान ह्या वातींचो फायदो येता त्या प्रमाणे ती तांकां आदार करतात. तुमी तांकांय आदार करचो. आमच्या आस्कन्यांचे परबे निमतान आमी इगोर्जेची सफाई फाल्यांच्या दिसा सकाळीं 10:30 वाजता करतले. हांव रावतां जायतीं जाणां तुमी येतले म्हण आनी देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हण मागता. आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच वॉलंटियर्स आसात ताणें फादर विलेमांक इगोर्जेच्या आंगणान मेळचें. आमची परब बुधवारा दीस 19 आमच्या आस्कान्यांची रुजाई सायबिणीची दोबाजीक परबे समयार मिसां हे भाशेन लक्षांत घेयात. 5 वाजता सकाळीं पयलें मीस, दुसरें 6:15, तिसरें 7:30, चवथें 8:45, मागीर 10 आनी तेजे उपरांत 12 इंग्लिजींतल्यान मीस. पयलें 5, 6:15, 7:30, 8:45, 10 तशेंच 12. परबे दिसा निमतान ट्रॅफीक पुलीस आनी आमचे कांय वॉलंटियर्स तुमकां बरे भशेन ट्रॅफिकाची मांडावळ करूंक आदार करतले. सगल्यांनी तांचे लागीं कोऑपरेट जावंक मागता. आमचे एग्जीट आनी एंट्री गेट्स आसा थंयसर तुमी मोटरसायकली दवरचे न्ही आनी जी कोण लागीं आसात ताणीं चलून आयल्यार एकदम गरजेचें. आमचे वॉलंटियर्स दाखयतात ती मांडावळ सांबाळची होदी करून कार्स आनी 4 व्हिलर्स आसात तांकां. हांव जाणा कालच्या दिसा जायतो मातशें गोंदळ जालो कित्याक आमी मातशे दुसरे भशेन ती मांडावळ केली. पण आतां उगडास धरचो. आमी भितर सरतल्याव थंय ग्रावंड आसा रोजरी हॉल, रोजरी स्कॉलाच्या मुखार रातवाडो वयता ती गेट आहा. ते गेटींतल्यान शाळे कडेन थंयसर भितर सरतल्यान सगल्यो 4 व्हिलर्स आहात तेवटेन भितर सरतल्यो आनी मॅरिसन आहा ते गेटी कडेन थंयसरल्यान भायर सरतल्यो. म्हणटच हांव रावतां तुमी ही मांडावळ सांबाळटल्यात म्हण. तशेंच कालच्या दिसा कांय प्रश्न जाल्ल्या खातीर हांव तुमचे लागीं बक्षणय मागतां. रोजरी स्कॉलाचे PTAच्या केरीत भशेन वांगड्यांनी रुजाई सायबिणीचे परबे सुमार 3 दीस तियात्र हाडला. तांचो एके भशेन तुमी तिकेटी घेवन तियात्र फेस्टिवलाचे हे स्कॉलाक आदार दिवचो. येता त्या आयताराक 23 नोव्हेंबराचे ह्या गवंडीक वर्साचो निमाणो आयतार आनी त्या दिसा आमी जेजू क्रिस्ताची सगळ्यो ट्रायांची परबे सुमार दोबाजीक पुरसांव आमच्या गांवांत आमी करतले. ताची सगळी मांडावळ आमी PPCच्या वांगड्या वरवीं तुमकां धाडल्या आनी आमच्या म्हयन्याचे पॅरीश बुलेटिनार छापूनय हाडल्या. ती तुमी पळोवची. जशी तुमी सगळ्यांच उमेद दाखयला तेच भशेन मागणें करून हेय वर्सा आमी बरे भशेन तो जागोय बी आमी रावता तो मार्कार केला तो जागोय नितळ करचो म्हण मागता. फकत हांव तुमकां मातशें एक चोत्राय धरूंक सांगता. जेन्ना तुमी कितलेंय डेकोरेशन केलें तें मागीर काडूंक विसर नाकात. कित्याक मागीर तें तशें उरलें जाल्यार मागीर बेश्टें थंयसर मेळ जाता. तें केलें जाल्यार तें तुमी काडचें म्हण मागता. आयज आमचे मदें करीत भशेन आवर लेडी ऑफ मदर ऑफ द पुअर ह्या इस्कॉलांतली कांय PTA मेंबर्स स्कूल वॉल कॅलेंडर घेवन आसात. तशेंच आवर लेडी कामल कुडचोरी आपलें पारोकियल हावस म्हणजे पाद्री रावतात तें घर बांदतात. तांकांय बी आमच्या डोनेशनांची दुडवांची गरज आसा. तांकां तुमी आदार करचो. तशेंच नोबल नेस्ट हें एक जाणट्यांचें घर आसा. तांकां तुमच्या आदाराची गरज. थंयसर जायतीं जाणटीं आसात तर तांकां तुमी बी उदार मनान दिवचें म्हण मागता. भाव भयणीन हांव ही संदी घेता कित्याक फेस्ता दिसा सगल्यांक एकूच बराबर देव बरें करूं म्हणल्यार म्हणून मातसो टायम लागता. देखून हांव आयज आमच्या मडगांवच्या आमदाराक आनी गोंयचो PW मिनिस्टर दिगंबर कामताक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हेल्थ सेंटर आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा, PWD आसा, वॉटर डिपार्टमेंट आसा, पोस्टल सर्वीस आसा. परस्पर आमकां हे सर्वीस दितात. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदें एकलो आमचोच भाव मिस्टर पटेल आमकां सदांच आदार करता आनी आदार करूंक फुडें येता. सांगल्यार केन्नाच मागल्यारूय केन्ना ना म्हणना. तशेंच नावेलचे तशेंच तळावलेचे सरपंच 5 मेंबर आमचे मडगांवचे म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर जिल्हा परिशद आनी आमचे MLA उल्हास तुयेंकाराकूय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हांव सगळें दिल्ल्या सौकाराक पासत देखून भाऊ भयणीनो 3 दीस उरल्यात तयारीचे. बरी तयारी करुया, बरें फेस्त करुया. म्हाका दुबाव ना.
सायबीण माय देवा लागीं मागून आमचे घोराबे घट करतली आनीक जायते अभ्यासां आमकां मागून घेतली. एडबक पेरेरा आमचो भाव गांवचोच तुमी जाणात, तो हॉस्पिटलान आसा, खूब कश्ट वता. देवाची पेकोवणी तुमच्या मागण्या उद्देशीं ताका मेळ म्हण तुमी मागची. आनी एक फावटी तुमी दिल्ल्या सगळे सहकार वसत देवाक आर्गां दिता आनी तुमचे आनी आमचे फिरगोजेन घोराबे सगळे देवाचे शांतीन बळो म्हूण मागता. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पोदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देवाच्या मोगान भरलेलें कुटुंब बांदूंक वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. रोजाय सायबिणीक मागणी. हे भो पवित्र आंखवारी, भो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक जावन जेसूच्या वयसांक वेंचून काडली. तुका देवपोत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो. तेन्ना भोगलोलो तो संतोश हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडूंक आनी वाडोवंक सोदता. देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. उगीच रावन रोजाय सायबिणमाचे विणवणेन तुज्यो गरजो जेजू मुखार दवर. हे देवाचे माये, हे म्हजे नोमान, तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान गोरपेन बोललोले, हे म्हजे नोमान, तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जाव म्हूण हांव ओतरेकता. हे सोंसलेचे बोजोंडारी, देवाचो पोत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्या संतोशान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरन्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागता, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेसूच्या मोगान लासतालें. म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळून दी. आमेन. सगळीं बरोबर नोमान बरे कृपेन बोलले. सर्वेस्पर जिताय आसा उसरे मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमपातके हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. Rusari saibini tua cirani wisrona kari amcimani kurpadiamka dukrani roduchan Amci patraiami somestari dilodi kormai tuja putaragi ami soducia sorgici dei dilodi kormai तुझ्या पुतालागी आम्ही सोडूच्या स्वर्गीची